दिव्यवाणी 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 मुगच्या भाव भयणीनो एका भुरग्याक तांणी आमचे चर्चीन धाडले एका बायन वच थंय तुका ते बरें करतात थंय वच म्हूण एका तरणाट्याक आमच्या चर्चीन धाडलें आनी तो तरणाटो आमच्या चर्चीन आयलो मोगाच्यान आनी ताणें तसो हात वयर वचना काम करूंक जायना म्हूण एक 17 वर्सांचो भुरगो काम करतालो तें पावस येताना उदक भितर पाजारता घरा भितर जनेलां तें पाजारता वणटी भिजतात आनी उदक घरा पाजारता आनी तशें ताका तें त्या मनशान तांच्या घरा काम करतना आनी तो कुलीसो जावन आसलो त्या घरा करताना तांचे कडेन म्हणालो खंय तिचे कडेन बाया कडेन म्हणालो आळे म्हजो हात वयर वचना म्हूण तिणें तूं आत्मज्योती आश्रमा वचू म्हूण आमी ताचे कडेन विचारलें तूं वखदाक गेला गे डॉक्टरान तुका वखद दिलां गे म्हूण आमी विचारलें वय आमी वखद येता तळवळ करता म्हजो हात तूं वयर वचना म्हणून मागीर आमी ताका बसून ताचे कडेन उलयतना ताच्या काळजांत मस्तू समस्या आसले ताच्या घरांत मस्तू समस्या आसले ताच्या कुटुंबांत समस्या आसले ताच्या संबंधांत समस्या आसले मस्तू दुर्बळ भुरगो तो आनी मोगाच्यान ताका सगळें आयकल्या उपरांत आमी कावन्सिलींग करून ताका हिलींग थॅरपी केली आनी ताका मरयेचेर मस्त भोगता येयली आनी तो म्हाका बरो जालो ताच्या मागीर हात दूख येना पूण तो थोवळ तो हर एका मंगळारा दिसा तो हांगा आमच्या थंय येतालो आनी आमी ताचे कडेन उलयताले हांव ताचे कडेन आमी ताचे समस्या परतून येनातल्या बरी ताका धैर्य दिताले हांव आनी ताच्या कलीन देवान ताका ताल्यांतां दिल्यांत तें वॉटर प्रुफाचें काम तूं सुरू कर म्हूण आमी एक ताका सलाह दिली ताचेर तितली ताल्यांत आसली तितली उर्बा आसली तितली उमेद आसली तूं हें कर काम कर म्हणून आमी ताचेर सांगलें आनी त्या झाडा पावसिल्ले दीस देखून आमच्या घराय आमच्या गोंयांत तांणी पावतालें आनी ताका करूंक आमी दोगां ते कडेन विचारलें तांणी 2 लाख म्हूण सांगलें ह्या चेरक्या कडेन विचारलें वचून पळय थंय पावता स्टेरकेज ते आमी देंवन येताना मेटांनी पावनातलें बरें करूंक कितें करचें गे म्हणून देखून तो म्हणलो पळोवन आयलो आनी आमचे कडेन म्हणलो वयर जावन तेंकां पयलें घाल्लें तें सारकें जावना तें काडूंक तो मस्तो कर्सकाण येता तुमी काण दिल्यार हांव बरें 40,000 तें तुमकां कर दिता म्हणलो आनी तें काडीचें जाल्यार आमी सांगलें तुमचो काड आनी तुमचो काम कर कितलें जाता सांग म्हूण जावन आनी ताणें 60 आनी 5,000 काणयले आमचे कडचे उरल्यान 2 लाख म्हणून दिल्ले परतून तशेंच पावतालें पूण आनी गेलो तें काम केलें आनी आज मुसरी 12 वर्सां जालीं आतां हांव गेल्यार पळयता थंय पावना बिलकूल पावना उदक पाजारिना ताणें बंद केलें तशेंच ह्या 12 वर्सांत हांव आमी मस्तू जाणां कडेन हांवें ताच्या विशयान सांगलां खंय काम आसलें ताका दिया तो बरो करून दिता म्हूण तशें एकडे तावन एकडे तावन करून आज ताचे लागीं 18 जण कामाक आसात 18 जण कामाक आसात तो धनी जाला धनी म्हाका पोटाक दिना म्हजो सांबाळ दिना म्हणलो मनीस आनी म्हाका सकाळचो सांजेर म्हणसर गोळयता म्हणलो एका प्लास्टिकान एक वस्तूर घालून असो मनीस आज व्हडल्या कारार येता व्हडल्या कारार तो येता ताची जिणी रुपांतर केल्या म्हणटा देवान ताची जिणी रुपांतर केला मस्त कडेन ताका नवी बिल्डींग दितात वॉटर प्रुफींग ताका आपयतात घरांनी ताका आपयतात ताचें नांव आपयतात काम तो बऱ्या तरान करता म्हणटात आनी ताका काम दितात देवान म्हजी जिणी रुपांतर केल्या देवान म्हजी जिणी बदलल्या हांव खावंक नासतना आनी जेवंक नासतना वस्तूर पांगरूंक नासतना कश्टांनी आसतना आज हांव इतलो रुपांतर जालां आज ताचे कडेन 2 स्कुटर आसात कामागारांक वचूंक येवंक आनी पुरा 2 स्कुटर आसात 2 बायकां आसात आनी ताचें घर ताणें व्हडलें बांदलां आनी परतून एक इनवेस्टमेंट करून सायट काडलेल्या व्हडली खंयचें खाणेचें जाल्यार हांगा विचारता तो आनी आमकां बेजार करूंक करता ताच्या ते जागे पुरा बेजार करूंक करता आनी ताच्या लागीं आतां 18 जण कामाक आसात 18 जण थोडे कडेन दीस रात शिफ्टांनी पुरा काम करतात वॉटर प्रुफिंगाचें काम ताका तितलें मेळटा तितलो शाणो जाला मस्तू जाणांची वळख जाला आनी बरें काम करून दिता आनी ताची जिणी रुपांतर जाल्या मोगाच्यान तशेंच एक भुरग्यान तांच्या घराय मस्तू कश्ट तेगा जाणां चेडवांत आनी आमचे जोरी आमी एक सेरी केली ताका आनी सेरी केल्या उपरांत बरो मनीस ताका मेळ्ळो आनी त्या चेडवाचें जिवानंत रुपांतर जालें
काजार जालो तें चेडूं शिकलें, न्हवऱ्यान ताका इल्लें शिकयलें आनी भायर वचून ताका बरें काम करून दिलें. आतां दोगांय जाणां काम करतात आनी तांची जिणेंत रुपांतर जाल्या. ताची मात्र न्ही, त्या चेडवाच्या कुटुंबाचे जिणेची रुपांतर जाल्या. तें कित्याक गळटा गे, तो म्हणटा तुज्या घरांत धाड आनी हांव गळुल्लें आमकां पुरो. म्हज्या घरा हांवें धाडिचें म्हणना, तें इनकम आसा, म्हाका धाडिनाका म्हळां देखून तुज्या घरांतून धाड, तांचे जिवाणी बरें जावं दी म्हणून. जायत्या आवय बापायंची जिणी हांवें पळयल्या. पयल्यान कांय नासली. भुरग्यांक शिकप दिल्या उपरांत तांकां बरें जिणी जियोंक बरें नाट्य शिकोवन, बरें शिकप दिवन, बरी देवबिरांत बावार्थाची बुनयाद घाल्लीं भुरगीं आज भायल्या गांवा वचून आनी परगांवा वचून तांची जिणी संपूर्ण बदल्ल्या. तांच्या कुटुंबाची जिणी बदल्ल्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें पळयला एकलो मनीस तरणाटो एका चेडवा लागीं काजार जालो. तो कठीण पियेवणें, सिगरेट वडची अशें तो आसलो. सोमाव तालेंत आनी बरी बारी बरी आसली, बरें काम तो करनासलो. देखून ताचें जिणेंत मोगाचें न्हू, ताका बरें काम आनी परतो करिनासलो. आतां त्या चेडवाडे मेळ्ळ्या उपरांत तें शिस्तेचें शिपाई म्हणल्यार बरी. मागण्यांत गुंड नाट्य बरें चेडवाचें आनी आकाय ताणें रेतीरेक व्हरून, पाद्राबा लागीं व्हरून, ह्या लागीं व्हरून ताका कावन्सिलींग करून ताची जिणेंत बदल्ल्या. आतां थंय बिझनस दोगांय मेळोन बिझनस करतात आनी बरीं वयर येयल्यांत. हर एका रितीन तांचे कडेन आसा. येराचो दुबळ्यांचो मोगूय तांकां आसा. तितले मात न्ही, पियोवचो कोणी मेळ्ळो जाल्यार ताका फलाण्या जाग्यार व्हरून हांगा हाडून कावन्सिलींग करून वखदां दिवन तो बरो करता, तांकां सांगात दिवन. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या आयतारा दिसा आमी जेजू रुपांतर जाल्ले बेस्ताचारान करता. मोगाच्या न्हू, माथ्याच्या वांजेलांत 13वा अध्याय 1 ते 9 श्लोक. जेजू संपूर्ण तरान बदलता. रुपांतर म्हळ्यार ताचें तोंड मात परजळटानी. जेजू संपूर्ण तरान चेंज जाता. संपूर्ण तरान पांयाच्या तकलेतावन आनी माथ्याच्या केंसां पर्यंत तो रुपांतर परजळटा पण रॅडिकल चेंज म्हणटा आमी. वय तो वांजेलांत माथ्यो सांगता 6व्या दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जेम्साक आनी जुआंक घेवन तो पर्वताक सोडलो म्हणून. 6व्या दिसा. देखून 6व्या दिसा म्हळ्यार कालें. 6व्या दिसा उपरांत म्हणटा माथ्यो. 6व्या दिसा उपरांत म्हळ्यार कालें. मोइजेन देवान नियम शास्त्र दिल्लें 7व्या दिसा. देखून 6व्या दिसा उपरांत म्हळ्यार 7व्या दिसा म्हणून. जेजू नवो मोइजे, कशें मोइजे पर्वता सोडलो गी नियमशास्त्र हाडूंक, देवान दिल्लें नियमशास्त्र हाडून येवंक आनी तो पर्वतार गेलो गी आनी तशें जेजू 6व्या दिसा नंतर म्हळ्यार 7व्या दिसा पर्वतार गेलो. आनी येताना तो पेद्रूक, जेम्साक आनी जुआंक मात्र व्हरून गेलो. 12 जाणांक ताका व्हरून येतालें, हेरांक ताच्या फाटल्यान व्हरून येतालें ना, हांकां तेगा मात्र तो व्हरून गेलो. आनी कित्याक म्हळ्यार आमी एक्झोडस ग्रंथांत, निर्गमन ग्रंथांत 20 आनी 4 आनी 30 आनी 4 अध्यायांत पळयता. चॅप्टर 24 आनी चॅप्टर 34 हांव पळयता. मोइजे सिनाय पर्वताक सोडटा आनी येताना तो मोइजे ताच्या सांगात्यांक आपोवन व्हरता. तो मोइजे सांगात्यांक आपोवन व्हरता. सांगात्यांक आपोवन व्हरता. कोणाक आपोवन व्हरता तो? एरानाक, याजकाक, ताच्या मुख्य याजकाक, ताच्या प्रधान याजकाक एरानाक तो आपोवन व्हरता. नादाबाक आनी अबिहू, नादाब आनी हबिहू हांकांय तो आपोवन व्हरता. नादाब आनी हबिहू एरानाक आनी ताच्या सांगाता येदो. नादाब आनी हबिहू बाबाव जावन आसात. एरान याजक जावन आसा. जेजूय त्या जाणांक आपोवन व्हरता. पेद्रूक आनी जेम्साक आनी जुआंक. आनी पेद्रू नव्या सोल्ल्याचो श्रेश्ठ याजक जेजू ताका मुखार करता. आनी तशेंच जेम्स आनी जॉन ते बाबाव. कशें नादाब आनी हबिहू बाबाव गी, जेम्स आनी जॉन बाबाव हांकां जेजू ताच्या सांगाता व्हरता. तो कित्याक त्या गांक व्हरता? मोइजेन भोगिल्लें तें आनी बोगाचें. मोइजेन कितें एक्सपिरियन्स केलां पर्वताचेर तें आनी एक्सपिरियन्स करीचें म्हणल्यार इराद्यान जेजू पेद्रूक आनी याकोबाक आनी जुआंक सांगाता व्हरून ताच्या पर्वतार व्हरता आनी तांणी देवाचें
देव 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 देवाक एक्सपिरियन्स करचे, देवाक बेठाचे, देवाक तांणी एक्सपिरियन्स करीचे म्हणल्यार इराद्यान तांकां तो आपोवन व्हरता. हांगा मातयेव कितें सांगूंक आशें येता, जेजू मैजे बरी सिमिलर टू मोजेस, मैजे बरीत जेजू मैजे बरीत आनी ताणें मैजे बरी पूण जेजू ताच्या मैजेच्या श्रेश्ठ घेता. मैजे सिनाई पर्वतात हांव देंवताना ताचे मुखामळ परजळटा. मैजे सिनाई पर्वतात देंवताना ताचे मुखामळ परजळटा. जेजू खाली मुखामळनी सगळोत परजळटा, सुर्या बरी तो परजळटा. हांगा मातयेव कितें सांगूंक आशें येता, जेजू मैजे बरी तो सिमिलर टू मोजेस जाल्यार मैजेच्या की अति श्रेश्ठ, अति वर्तो तो मैजेच्या की अति वर्तो म्हणून हांगा दाखयता. देखून मोगाच्यानो मनशा पूत तो देवाचो पूत, तो देवाचो मोगाचो पूत, तो तुका मांडवाला, तो म्हाका मांडवाला म्हणटा. वो म्हजो पूत, वो म्हजो मोगाचो, वो म्हाका मांडवाला म्हूण. देखून प्रकाशीत कुपान मोगाच्यानो प्रकाश कुपान ताचे वयर येता आनी कुपान तांकां धांपान घालता. प्रकाशीत कुपान वयर तावन येता आनी तांकां धांपान घालता आनी तातूंत तांकां ताळो आयकता आनी ते धरणीर शेवटातात. ते धरणीर शेवटाले देवाचें आजारपण. कित्याक म्हळ्यार ते देव धरणीर शेवटाले, कित्याक ते ओमते पडले म्हळ्यार देवाचो तो परजळ तांकां पळोवंक जावना. कित्याक ते नॅचरल न्ही, ते सुपर नॅचरल, ते अस्वाभावीक. देखून तांकां तो देवाचो परजळ तांकां पळोवंक जावना. देखून ते धरणीर शेवटाले आनी कुपान तांकां एक ताळो आयकलो, वो म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो, वो म्हाका मांडवालो. वो म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो आनी म्हाका मानवालो. हे 3 शब्द मोगाच्यानो. आतां तुमची एक तुजी फोटो एक हांव घेतां आनी प्रायवंत तुज्या बापाय लागीं येता, तुज्या आवय लागीं येता. तुजी फोटो ताका दाखयता. वो कोण गी म्हण विचारता तांचेले. वो म्हजो पूत ती म्हणटीत. आनी वो तुज्या मोगाचो गी, वय म्हज्या मोगाचो. तुका मांडवाला गी म्हणटाना ती मांडवाला. वो म्हजो मोगाचो, वो म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो, म्हाका मांडवाला. हें म्हजें दूख, म्हजें मोगाचें, हें म्हाका मस्त मानवाला म्हणून ती म्हणटीत की तुमचे आवय बापूय ही तुमची फोटो दाखयले वेळार हें म्हजें दूख, म्हज्या मोगाचें, हें म्हाका मांडवाला म्हण ते म्हणटीत की म्हाका मांडवाला म्हणटीत की तुमचे आवय बापूय प्रायवंतां. तुमी तांकां तशें करून पळयलां गी, तांणी चिंतिल्लीं आशेल्लीं सपनां जारी जाल्यांत गी, ताणें आशेल्लें आज सुफळ जालां गी, ताणें तुमचेर दवरली आशा भरवोसो तुमी सुफळ केला जाल्यार बिलकूल ती म्हणटलीं. आज जेजूक तसो बाप सर्गतान म्हणटा, वो म्हजो पूत, वो म्हज्या मोगाचो पूत, वो म्हाका मस्त मांडवाला. कित्याक ताणें देवाची खुशी मात्र केली. देवाचें कसलें मांडावळ गी, कसलें प्लॅन गी, तें ताणें पूर्ण केलें. देखून बाप ताका म्हणटा, वो म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो, वो म्हाका मांडवाला म्हूण सांगता. आज आमकां आमचे आवय बापूय म्हणटीत की वो म्हजो पूत, ही म्हजी दूख, म्हजें मोगाचें हें चेडूं, वो मोगाचो पूत, हें म्हाका मांडवाला, वो म्हाका मांडवाला म्हणटीत की जर तर आमी तांकां दुखोवना आनी तांचें सपन आमी जारी केलां आनी ताणें कितें आशेल्लें तें आमी जारी केलां, त्या वेळार बिलकूल ती म्हणटीत. आज आमकां मस्तू कडेन आमी येता, मागण्यांक आपयतात आनी आमकां वोम फॉर दी एज्ड मालगाड्यांचीं घरां आसात, तीं रावोंक आसलीं आसात, थंय आमकां आपयतात आनी थंय गेल्या वेळार मागणें शिकयता, मागीर तांकां मेळटा. थोडीं भुरग्यां विशयान बरें उलयतात, थोडीं भुरग्यांच्या नांवां काडटना रडतात, दुखांगड येतात. आतां तुजें आवय बापूय कशें तुका पळयतात. वो म्हज्या मोगाचो पूत, हें म्हज्या मोगाचें दूख, हें म्हाका मांडवाला म्हणटीत की म्हळ्यार तूं ग्रेट देवाचें बेसप आसलें. तूंय परजळटाय, तूंय रुपांतर जाताय. जेजू मोगाच्यानो जेजू फुलफिलमेंट करता नियमशास्त्रांत. मैजे नियमशास्त्र फुलफिलमेंट संपूर्ण करता आनी प्रवाद्यांचें संपूर्णता जावन आसा. नियमशास्त्राचें संपूर्णता जेजू, नियमशास्त्राच्या वयर जेजू तें तो भरपूर करता, परिपूर्ण करता आनी प्रवाद्यांचें
प्रवाद्यांकी तो परिपूर्ण करता. मैसेनं नियमशास्त्र दिल्लें एलिच्या प्रवाद्यांसो पैकी श्रेष्ठ तो. दोगीय देवाक भेटिल्ले सिनाय पर्वतार, दोगीय देवाक बगतात सिनाय पर्वतार. देवाचे हजारपण भोगिल्ले सिनाय पर्वतार दोगी जण. ते आतां जेजूचे एकलो उजव्याका एकलो दाव्याका. जुदेवांनी तांचे याजकांनी, जुदेवांचे साधुसेवांनी, साधू शास्त्र्यांनी, फरिसेवांनी जेजूक ताणें कितें म्हणटा तें आयकूंक जाय आसलें. तो देवाचो पूत, तो देवाच्या मोगा आसो, देव ताचेर मानवाला म्हूण जेजून सांगलें सगळें ताणें पातयेचें आसलें, स्विकार करचें आसलें. आनी देवाक जेजूक ताणें स्विकार करचें आसलो. ताणें विरोध केलें, ताणें देवाक दुखयलें, जेजूक दुखयलें. जेजून सांगलें ताणें आयकोना. जेजून सांगलें आयकोवन ताणें कान बंद केलें. जेजूक ताणें विरोध केलें, ताका तिरस्कार केलो, ताका कश्ट दिलें, ताका क्रुसार मारलो. जेजून सांगलें ताणें आयकलें जाल्यार जेजून सांगलें तांचो बावार्थ वाडतो. आनी बावार्थ वाडतो जेजून केल्लें, जेजून उलयलीं, जेजून केल्लीं कामां तांणी पळयलीं जाल्यार, जेजून सांगली ती शिकोवण तांणी आयकल्ली जाल्यार तांचे थंय बदलावण येती आली. तांचो बावार्थ परजळटालो. आमचो बावार्थ परजळचो कोणाचो हांगा मागण्याक येता. थोड्यांचो बावार्थ कठीण परजळटा. कठीण ते मागणें म्हणटाना आमकां कळटा. तांणी मागणें म्हणटाना कंतार म्हणटाना आमकां कळटा. कित्याक म्हळ्यार तांचो बावार्थ परजळटा. आनी तांचें मागणें परजळटा. गुंडायतावन, काळजाच्या गुंडायतावन ते येता. हेरांचें उतोड कित्याक म्हळ्यार तांचो बावार्थ गूण जाला देवाच्या उतरा वरवीं. देवान तांच्या कुटुंबाचेर, देवान तांच्या जिणयेचेर, देवान तांच्या भुरग्यांचेर, देवान तांच्या फिरगजीचेर, देवान तांच्या संबंधिकाचेर, देवान तांच्या मागण्याचेर घाल्लीं बेसांवां. तांची जिणी परिवर्तन जाल्या. देवाची कृपा तांचे थंय काम करता. तांचे थंय परजळटा, क्रियात्मक जावन आसा. तांची जिणी बदल्ल्या, तांच्या भुरग्यांचें जिवन बदल्लां, तांच्या कुटुंबाची जिणी बदल्ल्या, तांची ती रुपांतर जाल्यांत आनी तांचें मागणें परजळटा. कित्याक परजळटा मोगाच्यान? तांचो बावार्थ परजळटा. आनी भावार्थ परजळटा देखून ती उर्बेन मागणें म्हणटात. उर्बा तुजें थंय आसा, मागण्या थंय, बावार्था थंय, देवाच्या उतरां थंय, देवाच्या उतरां सांगोंक, साक्ष दिवंक तुजें थंय उर्बा आसा. तुजें थंय घरांत मागण्या वेळार उर्बा आसा जाल्यार ती उर्बा खंयसरी बागार तुजो बावार्थ थीर केला, कन्फर्म केला. तुजो बावार्थ गट आसा म्हूण दाखयता तुजें थंय उर्बा आसल्यार. तुजें थंय बावार्थ, तुजें थंय समर्थीची उर्बा ना जाल्यार, देवा थंय, हेरां थंय, देवाच्या मोगा थंय, हेरांच्या मोगा थंय तुजें थंय उर्बा ना जाल्यार तुका तो बावार्थ तुवें देवाच्या उतार सोमा आयकोनाय, तुजी जिणी रुपांतर जावना. तुजें थंय उर्बा आसा जाल्यार ती उर्बा तुजी जिणी रुपांतर करता. देखून आतां देव बापाचो थाळो कुपांतल्यान आयकताना वो जेजू म्हजो पूत, संवसाराचो रक्षक, संवसाराचो थाराक सोडूनदार, तो क्रुसाच्या मरणादोरी आमचें पाताक धुवन काडटा आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण तो क्रुसार ती बेटोवणी, फारीकपणाची बेटोवणी भेटयता. तो वळवळटा, तो कश्टाता, तो मरता आनी ताच्या मरणांतावन आमकां सुटका दिता. पातकांतावन सुटका दिता, सस्नाच्या मरणांतावन सुटका दिता, सस्नाचें जिवीत तो दिता म्हूण तांणी पातयेचें आसलें. आमी पातयेचें तर आमचें जिवन रुपांतर जाता आनी आमी हेरांचें जिवन रुपांतर करूंक मुखार येता. मुखाच्यान तुमकां एक दाखलो दिता हांव, एक दाखलो देवाच्या उतरांत हांव पवित्र पुस्तकांत हांव एक दाखलो दिता. देव सदां आमकां कितली ताचें प्रॉमिसां करता. देव कितल्यो बसवण्यो करता. आमचें जिवन बदलूंक देव बसवण्यो करता. कितल्यो बसवण्यो आसात म्हणना. एक बसवणी म्हाका चड मोगाची, पयलेंत हांव सेमिनारींत हांव म्हाका मस्त मोगाची, ती हांवें काळजांत दवरली. हांवें वाचताना एक दीस बायबल वाचूंक आसता आमकां इल्लो वाचून तेचें, आनी थोड्या कडेन म्हाका लागतालें तें. हांवें लागल्या त्या क्षणां हांवें त्या बायबलांत हायलायट करचें. म्हजे कडेन ग्रीन आनी येल्लो आसलें आनी आमकां प्रॉमीस आयिल्ल्या क्षण येल्लो करतालो. येल्लो आनी पळय खंय मागणें आसा जाल्यार ग्रिनांत हांव हायलायट करतालो. आनी एक म्हाका बारें तवळ म्हणचें आसलें. इसाया प्रवच्या ग्रंथांत, इसाया प्रवच्या 3:19, आयसाया चॅप्टर 43:19 आयसाया. तातूंत म्हणटा देव एक बसवणी करता. हांव मरुभुमींत न्हंयो, रिवर इन द डेजर्ट प्लेस, हांव मरुभुमींत न्हंयो वाळाशें करतलो. मरुभुमींत एक तेंबो उदक मेळना. गल्फांत आसल्यांक आमकां थोड्यां भावयनी कळीत आसा, मरुभुमींत उदकाची उदकां वरना, मरुभुमींत ना, उदक ना.
मरुभुमींत तो देव म्हणटा मरुभुमींत हांव तुमचे खातीर न्हंयो वळाशें करतलो आनी मरुभुमींत हांव बरो रस्तो करतलो. मरुभुमींत रस्तो ना, खंय व्हडलें वारें आयलें जाल्यार रेंव येवन पडोवन बुडोवन येता. देव म्हणटा हांव मरुभुमींत बरो राज रस्ते करतलो आनी हांव मरुभुमींत न्हंयो वळाशें करतलो. हांव मरुभुमींत राजा रस्ते करतलो तूं. हांव बरें बरें मार्ग करता, व्हडलो मार्ग करता तुमकां. कांयच कश्ट नासता पाशार जावं मरुभुमींत. जेजू देव हें खंय सांगता, देव हें खंय सांगता. देव सांगता, आयजाय म्हाका सांगता, बाबिलोनाच्या बंदडेंत हांव दुस्मानाच्या गांवांत ते कश्ट जाता लोक, तांचे थंय काम करयता. मरुभुमींत काम करयता देव. थंय काम करयतना तांकां सांगता तो मरुभुमींत देव आसतना इजाय देव उतरां मुखार ताका धाडटा, मरुभुमींत धाडटा. आनी कालें सांगता म्हळ्यार मरुभुमींत म्हळ्यार थंय कश्ट. एका सायड्यान बरें मारूग आशिल्ल्या कडेन ताणें सैन दवरलां. इज्रायलाच्या ह्या देवपर्जेनू सुकोवन वचनातल्या बरी तांकां बंदडे केलां, थंय येलां मरुभुमी केलां. आनी थंय मरुभुमींत तांकां ती बंदडेन गेलां. ताणें तें येच्या बरी ना, ह्या वाटेन येच्या बरी ना. आनी इशिल्ल्यान ताणें कांय सैन दवरूं ना, लगाड काडूंक ना. एका थळा गांवांतल्यान भुमींतल्यान ताणें येचें जाल्यार तांकां ते जुशीत मारतात. तें व्हडलें सैन आसा. तांकां धरतात, मारतात आनी तांकां लगाड काडटात. तेणें ताणें येच्या बरी ना. आनी येणें येच्या बरी ना. ताणें राय बुदवंतो, बाबिलोनाचो राव मस्त बुदवंतो. कित्याक म्हळ्यार ताणें मरुभुमींत कोण येच्या बरी मरुभुमी म्हळ्यार आज सकाळीं सुरू केलें जाल्यार दनपार वता कठीण वत आनी सांज जाताना त्या दगेक ते उलपन मुणीस थंय मरुभुमींत मरण पावतात. तांकां पिवंक ना, खावंक ना, कांय ना, मरुभुमी रेंव तापता आनी ते मरण पावता. थंय तांकां गार्ड दवरचें, सैन दवरचें म्हणना. देखून ताणें सैन दवरूं ना. मरुभुमींत दवरल्यार दवरून दी, हांगा मरचे बदला ते मरुभुमींत मरतात म्हणून ताणें मरुभुमींत कांय दवरूं ना. पूण ह्या जागो आशिल्ल्या कडेन मार्गांनी रस्त्यांनी खंय एकलो इज्रायलाचो सुकोन एस्केप जायनातल्या बरी, सुकारी मारून वचनातल्या बरी तांकां तें सैन दवरलां. ते थंय तालवारीन ताका मारून जुशी करता. तांकां एस्केप ना, तांणी वेच्या बरीत ना. देखून दुस्मान तेणें एका कडेन दुस्मान रावल्यात, एका मरुभुमी. आतां देव म्हणटा मरुभुमींतल्यान तुका वचोंक जायना गी, हांव तुमकां रस्तो करून दिता. हांव वचोंक भियेनाका तुमी. मरुभुमींतल्यान हांव रस्तो करतां आनी तुमकां हेच्या बरी करता, तुमकां सर्वायव जावच्या बरी करता, तुमकां जिवोवच्या बरी करता. देव एक्सप्लेन करता. तो कितें करूंक येता गे म्हळें एक्सप्लेन करता, विवचिता. हांव कालें प्रकार करता, कशें बंदडेंत हांव तुमकां भायर हाडटा, कशें तुमकां हांव सुटका दिता म्हणून देव एक्सप्लेन करता. देव एक्सप्लेन करता. मरुभुमींतल्यान कसो हांव भायर हाडटा म्हणलें देव तांकां एक्सप्लेन करता. हांव मरुभुमींत रस्तो करता म्हणटा. खलें देवाचें पळया, हांव एक रस्तो करतां आनी तुमकां वाटेर येताना पिवंक उदक ना म्हणून तुमी खंत करची नाका. कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां वाटेरच भोंवतणी वळोवन येच्या बरी, लांबायच्या लांब कितलो मरुभुमींत रस्तो आहा पळय त्यो व्हडली न्हंय हांव मरुभुमींत करतां आनी ती रस्त्या बगल्यानूच वळोवन येच्या बरी करतां. खंय रानांत न्ही, तिशीन न्ही, रस्त्या बगल्यानूच वळोवन येच्या बरी करतां. तुमकां खंय तान लागता थंय वचून न्हंयचें उदक तुमी, व्हाळांतलें उदक, वळोवन येचें उदक तुमी पियोवन दादोशी जावन तुमची थाण बागोवन तुमी वशी येता म्हणून उदक पियोंक दिता म्हणटा. हें तुका फिगर आवट करूंक जायना. हें सगळ्यांक समजूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तें नॅचरल न्ही. मरुभुमींत खंय मारूं करूंक आनी थंय न्हंय मार्गाच्या भोंवतणी वळोवन येवची ना. तुमी बंटवळ वसा, तुमी मुल्की वसा, मार्गा देगेर न्हंय दिसता तुमकां. तुमी कुंदापुरत्यान वसा, मार्गा देगेर न्हंयो मेळटात वळोवन येवच्यो. तशें मार्गा देगेर न्हंय आसतात पळोवंक मेळटात. आनी देवाचें उतार वाचतना म्हाका तें उडासाक येता. मार्गा देगेर न्हंयो वळोवन येवचें हें आमकां समजूंक जायना. तें ही नॅचरल न्ही, तें सुपर नॅचरल. मरुभुमींत हांव न्हंय करतां आनी हांव तुमकां उदक वळाशें करता म्हणटा देव. ही बसवणी देव करता. मोगाच्यानू कितल्या जाणांक आमकां देवान बंदडेंत भायर हाडलां. हांव अडचणेंत आसलो, पयशांचे अडचणेक आसलो. एकल्या म्हज्या इश्टान म्हाका घालपाक हाडलो. एकल्या म्हज्या सयऱ्यांनी म्हाका गांवाक हाडलें. आनी एकली म्हणटा, एकले म्हजे शेजारी म्हजे कश्ट पळोवन ये, हांव एका बंगल्यांत काम करता, तूं ये म्हण ताकाय आपणयलें. आज ताचीं भुरगीं खोलीं शिकल्यान कितलीं हुशार भुरगीं. ती दोग चेडके आनी दोगां चेडवां कितलीं हुशार. तांकां पयलीं येयल्ल्यान तांच्या शेजारच्यांनी ती मोगान आसात आतांय. आनी तांचीं भुरगीं बरीं शिकल्यान तांचीं भुरगीं, हांचीं कठीण बुदवंत तीं भुरगीं शिकपांत भायर वचून शिकोवन खंय आतां युरोपांत आहात तीं. मस्त अणकूल जाल्यात. पूण तांची चरित्रां तीं सांगतात. म्हाका तांची चरित्रां तीं सांगतात.
देखून हें अस्वाभावीक बंदड येतावन म्हाका पयशांच्या हाडच्यान कितले फावटी देव आमकां कहल्या पिडेच्या बंद अडचण येतावन पिडा 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 एक जाता आनी एक जाता चरका आयला चरका कोली कोंकली कोंकली सुकी कोंकली म्हणना तोळ 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 1-2 म्हयन्याना परतून सुरू जाली आनी एकल्या भुरग्याक खोली खोरोज म्हणना सगळ्या पांयांचेर काकेपंद आनी मस्त खोरोज एलर्जी खोरपुणो रगत हिमसाण आनी आंगांत हें आतां ताका मस्त वर्सां तावन हांगा आयल्या उपरांत आमी ताका एक ल्हानशें वखद ताका करून सांगलें ताच्या उपरांत ती खोरोज उरना ताका पांयची खोरोज उरना पूण थोडे फावटी आमी ती पोत करना जाल्यार इल्लें परतून इल्लें खोरोज आयलो तक्षण पोत करता एक पोतांत आमी आनी ताका इल्लेशें वखद दिता तातूंत गूण जाता खली खोरोज जातल्यार मागीर तातूंत गूण जायना जाल्यार दाक्तराच्यान ती गूण जायना जाल्यार मागीर ते कश्टांचें कितें म्हणून पळोवचें पडटा देखून सडावत हांगा गूण जाता थोडी खोरोज आनी पुरा आमी तांकां थोड्यो वस्तू पोत आनी करून आनी तांणी इल्लेशें वखद काणयलां ती बरी जाल्ली मस्त जाणां आसात सगळ्यांचें म्हूण सांगना जायत्या लोकांक बरेंपण जालां देखून ह्या मोगाच्यान देव आमकां बंदड येतावन पिडेच्या बंदड येतावन दुस्मानगायच्या बंदड येतावन संबंद तुटिल्ल्या बंदड येतावन कश्टां वळवंच्या बेजाराच्या बंदड येतावन रागाच्या बंदड येतावन बियाच्या बंदड येतावन आमकां देव भायर हाडटा आनी मरुभुमींत तो म्हणटा मरुभुमींत हांव न्हंय वळाश्यो करतां आनी हांव राजा रस्तो करतां तुमकां चलोवन वचोंक कश्ट नासल्या बरी हांव तुका पाशार करूंच्या बरी हांव ही बसवणी करता म्हणटा ही बसवणी तूं पतयताय देखून ही बसवणी त्यो हें मोगाच्यान हें अस्वाभावीक आमकां भोगता पळयताय तूं पळयताय दुकोळ आसल्या कडेन देव दराळ दिता खावंक जेवंक नातिल्ल्या घरांनी आज ती म्हणटात पदार्थ आमकां नातिल्ले आतां दराळ आसा म्हणून एक तरणाटो आज आमकां आयलो म्हणटालो कहल्याक आमकां त्या दाळार नातिल्लें खावंक म्हणून खावंक जेवंक नातिल्लें आमकां मस्त कश्टांचे दीस देखून हांव काजार फाटीं पडलें काजार आनी हांवें ल्हानसो बिझनस केलो आनी ह्या बिझनसा वरवीं हांवें बरें शिकप दिलें म्हज्या भयणीक फाटल्या भयणीक हांव खाली 10वी शिकलो आनी 10वी शिकले उपरांत म्हज्या भयणीक दोगांयक हांवें शिकप दिलें ताका जावना आनी एक सिस्टर जालें ते सिस्टर आतां डॉक्टर ताणें डॉक्टर केलां MBBS करून ताणें MD केलां MD तो व्हडलें डॉक्टर तें सिस्टर एक कॉवेंतांत डॉक्टर तें आणी शिकयल्लें ताका 10वी करून कॉवेंताक व्हरून पायिल्लें वो तर सर शिकोवंक गेल्लो म्हणून थापणाचें पळयल्लें जाल्यार हांव BCom करतां आनी म्हाका बरें चेडूं मेळ्ळें हांव चड शिकता म्हणल्यार तांकां शिकप मेळटें ना आज त्यांची जिणी पर जाल्ल्या आख्या चेड्याक पयशे आहात पूण म्हाका तो कावन्सिलींग आयलो म्हाका एक चेडूं पळया म्हणून आयला 30 आनी 2 वर्सां जालीं म्हाका हांव 20 वर्सांच्या 18 वर्सांचेर तावन कामार आसा म्हणून हांव रांदे इकून आनी अशें करून वयर आयलां म्हणून कितें मोगाच्यान आज म्हजे कडेन दराळ आसा म्हूण सांगता तो भांडण आसा पूण एक बरें वखाल ना मेळटलें म्हणून ताची ताणें आशा जिवीत सुदरल्या देव म्हाका सोडून घालचो ना इतलें पुरो म्हजें रुपांतर जिणी म्हजें कुटांब म्हजी जिणी म्हज्या कुटुंबाची जिणी रुपांतर केलो जेजू म्हाका सोडून घालचो ना म्हाका बरी वखाल दितालें म्हणून तो ताची जिणी रुपांतर जाल्या म्हूण तो देवा अर्गान दिता कितें घडटा तें तूं लिमीट करिनाका म्हाका अशें म्हाका इतलें बरें मेळचें ना इतले पयशे करूंक जावचें ना इतलें काम करूंक जावचें ना आमचें येदोडलें घर बांदूंक जावचें ना येदोडलें काम मेळचें ना घालपा वचून जावचें ना तूं लिमीट करनाका म्हजी भलायकी इतलीच आसतली सोड गूण जावन पयलींच्या बरी जावचें ना इल्लें चलता 4 मेटां काडटा पयलींच्या बरी म्हाका सगळें इतलान काम करूंक जावचें ना लिमीट करनाका जायना म्हणनाका तुका जाता म्हाका सगळ्यांक रांदप करूंक पयलींच्या बरी माय बाबाक आनी पळोवंक मांयक सासू मांयक आनी पळोवंक जावचें ना म्हूण कांय तूं कांय तुका लिमीट करनाका देव म्हणटा मरुभुमींत रस्तो करता आनी सगळ्या रस्त्यार खंय तुका उदक ताण लागता तें उदक पिवंक उदक दिता म्हणटा तर हांव हे पिडे संगी जियेतां वय ही नंबरां म्हजी देवनात ही हाची डायबिटीजाची नंबरां देवनात शुगराची नंबरां देवनात BPची नंबरां देवनात कोलेस्ट्रॉलाची नंबरां देवनात 200 आनी प्रात कितलें केल्यार केवलें वखदां काडल्यार ही नंबरां सकयल देवनात म्हणून ह्या पिडे संगी हांव जियेता हांव सोडून सोडटा म्हाका जायना ना तूं लिमीट करनाका त्या बंदड येतावन पिडेच्या बंदड येतावन देव तुका भायर हाडटा दिसपडतो ग्रास म्हाका जस्ट इल्ली नीस पेज पियेल्या पुरो नीस पे ना इल्ली मसलेची कडी तुवें साकीचें इल्लेशें बरें जेवण तुवें जेवचें इल्लीशें बरी रांदय तुवें खायचें तुजो दिसपडतो ग्रास म्हण लिमीट करनाका देव म्हाका बरो दितलो म्हूण वो संबंद सोदता आसतलो ह्या कश्टांत हांव जियेतां म्हज्या कश्टांत घरा आसले कश्टांत हांव जियेतां वो संबंद बरो जायना म्हूण तूं बिलकूल जियेनाका
बिलकुल बिलकुल तो लिमिट कर नाका. देवाची महिमा पळय. तो तुजी जिणी रुपांतर करता. ही तुजी पिडेची नंबरां, बीपीचे नंबर, शुगर नंबर, कोलेस्ट्रॉल नंबर तो सकयल हाडटा, नॉर्मल करता. वय कोणाक येतलो, कोण एकलो मेळ्ळ्यार पुरो तुजी जिणी तो बदलता. एकल्या मुखांत जेजू काम करता. तो तूं मरुभुमींत रस्तो आनी मरुभुमींत न्हंय वळाशें करता एका मनशा द्वारे. तुजी सुकल्या कुटुंबांत, मरुभुमी बरी आसल्या तुज्या कुटुंबांत तो तुका नवें फळादीक करूंक कोणा एकल्या मनशाक धाडटा. आनी तुजी जिणी तुजें कुटाम रुपांतर करता. तुजी जिणी बदलता. तुका रुपांतर करता. देव ओवरफ्लो हाडटा. तुका दोदोशें करता. तें उणेपण आसल्यार तुजें कुटामांत रुपांतर जाता. तुजी दुबळीकाय रुपांतर जाता आनी तुका अनुकूल करता. देव अनुकूल करता. तुज्या भुरग्यांचेर बेसांव घालता. तुवें पळयनातलें तूं पळयतलोय. देव ओवरफ्लो हाडटा. ओवरफ्लो बरोवन उमताशें करता. तुजो शेर बरोवन उमतासो करता. तुज्या कुटुंबांत पयशे बरोवन उमताशें करता. तुजें समाधान बरें उमताशें करता. तुज्या घरांत संतोश, सूख, संतोश, समाधान बरोवन उमताशें करता. देव बरोवन उमताशें करता. तुवें पळयनातलें रुपांतर तो करता तुका. इट इज अप टू गॉड. तें देवाक सोडिल्लें रुपांतर करूंक तूं ताका लिमीट करनाका. तूं ताचेर फातये. तुज्या मरुभुमींत, तुज्या कुटुंबाच्या, तुज्या जिणयेच्या, तुज्या शेसंबाराच्या मरुभुमींत तावन तो तुका दरबस्त तुका रुपांतर करता. देवाच्या काकुळटीचेर, ताच्या मोगाचेर तूं फातये आनी तुजो बाबार्थ परसळून दी. देवाक तूं आयक. ताणें सांगलें, कितें सांगलें तें आयक. तें फातये. तुजो घटीन बाबार्थ घट करून खाणें. तुजो बाबार्थ घट करून खाणें आनी तुजी उर्बा परसळून दी. तुजी संतोश परसळून दी. तुजो बाबार्थ परसळून दी. तुजी क्रिस्ती मौल्यांं परसळून दीत. तुजो मोग परसळून दी. तुजी सेवा परसळून दी. तुजी जिणी रुपांतर जावं दी. हें जेजूचें रुपांतराचें फेस्त आम्हा सगळ्यांक रुपांतर करून दी. आमेन. दिव्यवाणी